ट्रक मालकांनी आंदोलनाक लागून 500 कोटीची रॉयल्टी बुडली। ट्रक मालकांनी बंद केल्ल्याचो परिणाम म्हण सरकाराक फाटल्या 6 महिन्यात सुमार 500 कोटीची रॉयल्टी गमोवची पडली। ऑक्टोबर ते मार्च ह्या 6 महिन्यात मिन येरादारी जर सुरू आशिल्ली जाल्यार राज्य सरकाराक बऱ्याच प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त जातले आशिल्ले। पण ट्रक मालकाच्या हट्टाक लागून सरकाराक व्हड लुकसाण जाल्लें आसा। सेसा वेदांता कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रक आंदोलना खातीर सरकाराचे व्हड लुकसाण जाल्ल्याचे स्पष्ट केले। ऑक्टोबर 2015 मजगती मिन येरादारी सुरू करपाचो यत्न वेदांता कंपनीन केल्लो। सरकारान मिन खाणी सुरू करपाचे आनी मिन माल येरादारी सुरू करपाक योग्य ती परवानगी दिल्ली, मात दर निश्चित करपा वयल्यान अखिल गोवा ट्रक मालकांनी बंद केलो। 11 रुपया 27 पैसे प्रति टन दर मिन कंपनीन दिवचो अशी मागणी ट्रक मालकांनी केल्ली। कंपनीन इतलो दर कंपनीक दिवप शक्य नाशिल्ल्याचें कंपनीन स्पश्ट केलें। ताका लागून ट्रक मालक आनी खण धनी हांच्या मदीं संघर्श निर्माण जालो। हाचो परिणाम म्हण मिन येरादारी दीर्घकाळ खातीर बंद उरली। ह्या संघर्शा मजगती मिन येरादारी करपी ट्रकांची तोडफोड जाली। त्याच बरोबर ट्रकाकय बीन उजो पेटयलो। ट्रक मालकाच्या संघटनेन केल्ल्या ह्या आंदोलनाक लागून सुमार 6 म्हयने मिनाची येरादारी बंद उरली। प्रत्यक्षात फेब्रुवारी म्हयन्यात कांय प्रमाणात मिन येरादारीक सुरवात जाली। वेदांता कंपनीक 6 दशलक्ष टन मिन उत्पादना खातीर परवानगी मेळिल्ली, मात प्रत्यक्षात फक्त 4 दशलक्ष टन मिन मालाचें उत्पादन करप कंपनीक शक्य जालें। ट्रक मालकांनी केल्ल्या ह्या आंदोलनाचो फटको कंपनीकय बसलो। त्याच बरोबर ट्रक मालकांनी स्वताचें लुकसाण करून घेतलें अशें कंपनी म्हणटा। मिन कंपनी सुरू जावन ट्रक मालकांनी 6 म्हयने मिन फुकट घालयलें। मिन येरादारी दरवाड आंदोलन सुमार 6 म्हयने चल्लें। अखेरेक कंपनीन दरवाड दिल्ल्या उपरांत मिन येरादारीक सुरवात जाली। सद्याक हेर कंपन्यांचें काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान फक्त वेदांता कंपन्या कडल्यानच सरकाराक उत्पन्न प्राप्त जायत आसा। मिन कराचेर सरकाराक $4 रॉयल्टीचे रुपान मेळटात, जाल्यार जिल्लो विकास मिनरल फंड म्हूण $1 ते $1.5 मेळटात। त्या मजगती 6 म्हयन्यां भितर सरकाराचे $60 ते $70 दशलक्ष उत्पन्न बुडलें। मिन वेवसाय सुरू करपाची परवानगी दिवनय मिन कंपन्यांनी मिन खाणी सुरू करूंक नाशिल्ल्यान सरकाराक उत्पन्नान व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा। ताचो परिणाम म्हण आतां राज्य सरकारान मिन खात्याची येणारी रॉयल्टी भरपाची सूचना म्हण कंपन्यांक केल्ली आसा। अशेंच फुडें कितले टन मिन मालक उत्पादन करतले हाची मिन कंपन्यांनी नोंद घेवची पडटली अशें बसकेंत सांगलां। 15 दिसां पयलीं जाल्ल्या म्हत्वाच्या बसकेंत हो निर्णय घेवपात आयिल्लो। फुडाराक कितले टन मिनाचें उत्पादन काडटले हें आतांच नोंद घेवची पडटली। त्या प्रमाण येणारी रॉयल्टी भरून घेवप जातली। नोंदून दिल्ल्या आंकड्या परस कमी मिन उत्पादन जर आसत तर रॉयल्टी परत मेळची ना। मिन कंपन्यांनी मिन सुरू करपाक हलगर्जीपणां केल्ल्यान सरकारान हो उपाय काडला।